मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि मंत्री गोविंद गावडेच्या राजीनाम्याचेर विचारल्यार तो भाजप प्रदेशाध्यक्षाचो निर्णय अशें भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतमान सांगले। वो हमारा विषय नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का विषय है, वो देखेंगे उसको। पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा था, सेंट्रल लीडर्स की तरफ से सेंटर वाले जब बोलेंगे वो निर्णय कर लेंगे। पर कुछ डिस्कशन हुआ आपके साथ, क्योंकि नहीं, मैं तो आया हूँ, इनको काम देने के लिए आया हूँ। मंत्री गोविंदाच्या वादग्रस्त विधानाबद्दल मंत्री गोविंद गावडेकडेन उलोप केला आणि हाचो अहवाल पक्षश्रेष्ठींकडेन धाडला अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। तुमकां आयज मेळ्ळे कितें चर्चा जाली, कितें विशय काय मात ज्या 25 तारखेक जो विषय जालो त्या दिसा हांवूय गोंयांत नाशिल्लो, तो थेट आवाज जाला म्हणटकीर ताची बाजू आयकुपाक जाय, ताची बाजू हांवें आयकून घेतली आणि मेळ्ळो तांकां, मेळूच नाशिल्लो त्या दिसा एक्चुअली फोन केल्लो हांवें मेळपाक जाय म्हणून मानिल्ले, तेय नाशिल्ले हांवूय नाशिल्लो आणि तांकां कितें सांगपाचें तें सगळें सांगलां आणि जो कितें तांची बाजू आसा आणि पक्षाची बाजू आसा त्या संदर्भात जो कितें रिपोर्ट आसा, अहवाल आसा तो श्रेष्ठी कडेन पर्यंत पावतलो। आता जो स्टेटमेंट केला पळय कितें 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 सांगला कित्या खातीर केलें ताणें सांगलें खंयच्या कॉन्टेक्स्टान आपूण थंय उलयलो आणि कितें कितें आसा तें आपली बाजू मांडली। प्रत्येकाक लोकशाहीन अधिकार आसा प्रत्येकाक आपली बाजू मांडपाची, पण त्याच बरोबर पक्ष जो आसा पक्षाच्या हातून आमी चलता।